कारगिल दिवस सर आयज 57वो कारगिल विजय दिवस आसा. एक मोमेंट टू सेलिब्रेट, पूण एक आमकां यादय करपाक जाय की ह्या बऱ्या सेलिब्रेटरी मोमेंटा फाटल्यान आमचे कितलेशेच सैनिकाची सुप्रीम सॅक्रिफायस आसा. 27 वर्सां फाटीं आमकां खबर आसा की पाकिस्तानान दगाबाजी करून तेन्नाच्या प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीन जो लाहोर समझोता सायन केल्लो ताज्या लागींच ह्या आमच्या फाटीन खंजीर खुपसून ह्यो कारगिलाच्यो ज्यो पोजिशन्स आशिल्ल्यो ताजेर कब्जो केल्लो. पूण इंडियन आर्मीन एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, तातूंत नेवीन कराची पोर्ट ब्लॉक केलो, एअर फोर्सान मारले आनी आर्मीन परत एकदा ते पोस्ट कॅप्चर केले आनी ताजे फुडें वचून आनीकय थोडेशे फुडले पोस्ट कॅप्चर केले. आनी हे सगळें जालें हाका लागून की एक आमची एबल लिडरशीप आर्मीची आशिल्ली, जो तेन्नाचो जनरल आर्मी चीफ वेदप्रकाश मळीक VP मळीक आयज आमचे मदीं आशिल्लो. आनी तेन्नाचे प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीचे गायडन्स आनी खंबीर नेतृत्वाक लागून आमी आयज कारगिल विजय दिवस साजरो करपाक जाय. पूण त्याच वेळार म्हाका दिसता की आमी ह्या फ्री भारत देशान आमी रावता तेन्ना आमकां हाज्या फाटल्यान कितलेशेच सैनिकाचे सॅक्रिफायस आसा हेंय आमकां तेच पळोवंक जाय. आमी काय बॉर्डरीचेर युद्ध लडपाक वचूंक शकना, पूण म्हाका दिसता आमी बारीक जर गोश्टी करत, मागीर सादे ट्रॅफीक लॉज पाळप, एक बरो नागरीक जावप, स्वच्छ भारत दवरप, हें जर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो सॅक्रिफायसीस, हे कारगिल विजय दिवस, सिंदूर ऑपरेशन, हे सगळ्यांक आमी एक फिटींग ट्रिब्यूट दितले अशें म्हाका दिसता. सगळे समेस्त गोंयकारां कडेन अपील करता की आमी एक बरे नागरीक जावया, एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक सरकाराकूय मदत करया. सो ताणें करून एक सुंदर सोबीत गोंय, नितळ गोंय जातलें, एक बरें राष्ट्रा मुखार आमी एग्जाम्पलूय दवरतले आनी कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन सिंदूर सगळे सैनिकांक एक बरी आर्गां आमी ओंपतले.